मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी केंद्रीय बंदर आणि जहाज बांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची दिल्लीत भेट घेतली। या भेटीत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मुरगाव बंदर तसेच ऐतिहासिक व्हाईस रिगल पॅलेसच्या हस्तांतरणाविषयी सोनोवालाकडून चर्चा केली। या पॅलेसचे पुरातत्व खात्याकडून हस्तांतरण झाले ही वास्तू सांभाळून दवरपाक मजत जातली खंय। तसेच मुख्यमंत्री सावंतान लालकृष्ण अडवाणींची भेट घेतली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली वचून युनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हो जो युनियन मिनिस्टर आसा तो पोर्ट शिपिंग एंड वॉटरवेजचो युनियन मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन वचून भेट घेतली आनी तांकां जेन्ना ते मेळ्ळे तेन्ना ते मिटिंगेक अशें डिस्कशन जालें की गोंय राज्यान जो पोर्ट आसा म्हणजे मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट MPT हो जो पोर्ट आसा ते पोर्टाच्या क्षेत्रान एक पॅलेस आसा व्हाईस रिगल पॅलेस म्हणून आसा आनी हो जो पॅलेस आसा तो MPTच्या क्षेत्रान पडलेले कारणान थंय गोंय राज्य सरकार म्हणजे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट तेजे कुयदाद घेवंक शकना म्हणून मुख्यमंत्र्यान युनियन मिनिस्टरा कडेन मागलां की हो जो पॅलेस आसा तो पॅलेस गोंय सरकाराच्या ताब्यान दिवचो म्हणजे जो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आसा तेजे ताब्यान दिवचो जेणे करून तेजे रिनोवेशन आसा किंवा तेजे रिस्टोरेशन आसा ते व्यवस्थित फुडाराक करूंक मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्याची युनियन मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर पणजेसून गौरीश गांवकर।